किल्लपाल दाबाळ पंचायतीन 8 ते 15 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर सीझन बॉल क्रिकेट कोचिंग कॅम्प आयोजीत केला। ह्या कोचिंग कॅम्पांत 120 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतला। फुडले वर्स मेरेन दाबाळ मैदान बरे प्रमाणात करून दितलो अशें उतर सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान दिल्या। भुरग्यांक बऱ्यो सुविधा नाशिल्ल्यान खेळगडे फुडें येवपाक पावनात। आतां पंचायतीन बरो फुडाकार घेवन हो कॅम्प चालू केला। हाचो लाभ विद्यार्थ्यांनी घेवन खेळा मळार बरे खेळगडे जावचे असो आदलो सरपंच मोहन गांवकारान सांगले। सेकंड फेज आम्ही ऑलरेडी सरकाराक दिवन आम्ही कंप्लीट करून तुमकां ग्राउंड आम्ही नार्मल ज्या पद्दतीचो ग्राउंड आसा त्या पद्दतीचो म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा पर्यंत हो ग्राउंड जावन मेळटलो। खेळटाली तुमी आमकां ही संदी मेळ्ळी ना पयलीं। तुमकां सांगता म्हाजे बरोबरचे खुबशे लोक आसतले, भुरगे आसतले, तुमचे फ्रेंड आसतले, तुमचे पेरेंट्स आसा ते तेन्ना खंय तरी कबड्डी खेळप शेतांनी वचोन कित्याक मातशें मोव मेळटा म्हणून ती कबड्डी खेळप ना जाल्यार आमगे खेळ म्हणटा तो मिडफिल्डांनी खेळपाचो आनी हेणी गिल्ली डंडा म्हणजे तुगे तें बारांनी खेळपाचो। तुमकां ती संदी मेळ्ळ्या मुद्दाम करून सांगता हांव याद करून सगळ्याची हेजी हिस्ट्रीची ती ही बेनिफीट जी पळय आसा ती तुमकां आतां 8 ते 15 वर्सां भुरग्या कोची तुमचो नटेकार दितलो म्हणजे जशें मोहनान सांगता तशें की एक बरो प्लेयर आनी तेका ती जबाबदारी सोंपयल्ली आसा। हे सगळे बरे भशेन येवन कितें करा खेळा कमी आनी समज जर तर कितें समजा तुमकां लागलें ज्यो गजाली जायो ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमकां दिवपाचे प्रयत्न करतले। इतलेंच करचें पडटलें की आपूण स्वताक अवेलेबल जावन येवन हांगा खेळचें पडटलें आनी हे मातशें सगळें सुशेगाद वेवस्थीत सांबाळून करचें पडटलें कित्याक सिजन बॉलान खेळटा तेन्ना नाजूक जेन्ना पळय सगळे पळय भुरगे आसा तेन्ना सांबाळून खेळचें पडटलें। म्हाजें नांव मोहन गांवकर, दाबाळ पंचायती एक सरपंच हांव। आमी आयच्यान जो आमचो सीझन बॉल कोचिंग स्टार्ट करूं सोदतात स्पेशली दाबाळ पंचायती खातीर। आतां पळयता IPL जे चालू आहा पळय न्हू प्रत्येक जाण जो आमचो आतां सद्या सुयश प्रभुदेसाय म्हणटा तो आमचो गोंयचो एक भुरगे खेळटा आनी जितले आतां भुरगे आहा पळय न्हू तांकां आतां इंट्रस्ट आहा की आमी सीझन बॉल खेळचें म्हणून। पूण हांगा आमच्या दाबाळ पंचायतीक खंयच आमकां अशें कोचिंग नासले कारणान हे भुरगे अशेंच खंय टेनीस बॉल खेळटा आनी खंय मागीर ते आपल्या बरे टॅलंटांची वेस्ट जातालें। इतले बरे टॅलंटेड ते भुरगे पूण सीझन बॉलान जेन्ना खेळना कारणान ते खंय सिलेक्शन वचूं शकना म्हणून ताका लागून हे पाट पंचायतीन कितें केलें आहा आमी स्पेशली आमी कोच अपॉयंट करून आमी हे सगळे विथ हेल्प ऑफ आमदार बाब गणेश गांवकर हेज्या हेल्प घेवन आमी स्टार्ट करता। हेजे फुडें आमकां GCAचें हेल्प जाय पडटलें, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हेजें हेल्प जाय पडटलें। सो आमी आयच्यान हें चालू करता। जवळ कितले म्हयने आसतले हे आमी सद्या पावस पयलीं 2 म्हयने म्हळ्यार चालू करतले दवरतले आनी मागीर आफ्टर पावस आमी चालू दवरतले। आनी सगळ्यांत पयलीं सांगपाक सोदता की पंचायतीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण हो उपक्रम तेंच्यांनी सुरू केल्लो आसा। कारण म्हाका दिसता ह्या वाठारांत खंयच्याच पंचायतीन असो आजून उपक्रम सुरू केल्लो ना। कारण जे आयज जर पळयत जाल्यार प्रोफेशनल म्हणल्यार कितें सीझन बॉलाची कोचिंग मेळप गरजेचें आसा पूण सोयी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान हें दिवपाक शक्य जायना। कारण तशी फॅसिलिटी आसपाक जाय। आज पंचायतीन जी सुरवात केल्ली आसा ती खरेंच तोखणाय करपा सारकी आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान आयज आमी पळयतात की आज आमी उद्घाटन करता तेव्हा कितलेशेच भुरगे स्वताहून येवन रजिस्ट्रेशनाक आमच्या लायनीक उबे रावल्ले आसात आनी हांव तांकां सगळ्यांक यश आवडयता आनी पंचायतीक असोच युथा खातीर म्हणजे आज सद्या आमी सुरू केला ते 8 ते 15 वर्सांची पिरायेच्या भुरग्यांक सुरवात केल्ली आसा आनी अशेंच फुडेंय बीन आमी बाकीचे जे यूथ आसात तांकांय बीन कोचिंग दिवपाचो प्रयत्न करता।